नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे कार्यक्रम जावन आसा कविता फुललेली काणी आनी आज हे कार्यक्रमा खातीर हांव घेवन आयल्या कविता कुळाराचे वाटेरी म्हणलेली कविता. सुमार 25 वर्सां फुडें हांव बरयलेली कविता. म्हगेले कुळार केरळ राज्याचे कासरगोड तालुक्यांतले एक हळ्ळी बळ्ळंबट म्हणून. तेन्ना आतां म्हणके मस्त बस आनी कार असले वाहन वेवस्था म्हगेल्या गांवांक नाशिल्ले. सुमार एक 3 किलोमिटर बसारसून देंवन तरी चमकुका पडटाले पांयवाटेरी. तसले एक तो रस्तोय तितलो सम नाशिल्लो. त्या रस्त्यारी चमकून घेवन घरा येवंक आशिल्लें. आनी तेन्ना 25 वर्स फुडें घरान तूं फोना वेवस्थाय ना. ते तुकून घरा येता म्हणून सुरवेक सांगूंक कसले वेवस्थाय नाशिल्ली. प्राय जालेले आवस बापसूंक मेळूंक म्हणून अशी वेळ जाल्या म्हळ्यार पुरसाद मेळ्ळ्या वेळारी तक्षण बारसोन येवचे एक क्रम आशिल्लो म्हगेलो. तशीच एक वेळा हांव गांवां गेल्लेली 25 वर्स फुडें म्हगेले प्राय जालेले आवस बापसो मेळूंक म्हणून. आनी तशीच ते 2-3 किलोमिटर चमकून वचे पांयवाटेर वता आसतना कितलेकीय जन म्हगेले गांवचे लोक वळखीचे पळोवन भारी संतोशारी हो गांव आयले वामा, कशें आसाची, कसं करताची, चेडू कसं करताची अशें पुरो तांणी विचारसून घेवन भारी संतोश भोगील पळयलेले म्हाका. आनी त्या नंतर हांव घराक पावली तक्षणा म्हळ्यार येत म्हणून कसलेय सांगूंक फोना वेवस्थानी तेन्ना नाशिल्लो न्हय. आकस्मीक जावन आयिल्लो धुवें पळोवन प्राय जालेले आवसून उठावन येता धांवन खेळलेले तो एक ते चित्र एक विस्मरणीय जावन मनांत व्हरलें. आनी हे कविता हांवें त्या संदर्भार हांवें बरयलें. कुळारची वाटेरी म्हूण सांगून हे कविते नांव. कुळारची वाटेरी कितली चल्ल्यारी दण म्हणलेलेच ना. कुळारची वाटेरी कितली चल्ल्यारी दण म्हणलेलेच ना. फातरारी कांट्यार थाय मोव होळयला गोड गोड उडगासान. फातरारी कांट्यार थाय मोव होळयला गोड गोड उडगासान. कुळाराचे वाटेरी पक्षाल पद आयकू कितली खोशी. कुळारची वाटेरी पक्षाल पद आयकू कितली खोशी. मातये कणांतूय धोलची वारेंतूय मधुर वासू तोची, मधुर वासू तोची. पाऊल पावलाकय आपोवन विसरताची, पाऊल पावलाकय आपोवन विसरताची कशी आसा गो तूं पुता. मात्ये परशिताची मोग दाखयताची सांत कून मंतार थाय, सांत कून मंतार थाय. कुळारचे मुल्ल्याकय जीव येईल म्हणके, कुळारचे मुल्ल्याकय जीव येईल म्हणके. फाटी बागवाल्यारी आवसू धांवन खेळता तरणे पोरी सारके. फाटी बागवाल्यारी आवसू धांवन खेळता तरणे पोरी सारके. कुळारचे वाटेरी कितली चल्ल्यारी दण वळलेलीच ना. वय हांव तावळी सांगील म्हणके प्रधान रस्ते तुकून बसारसून देवन आमगेल घरा म्हगे कुळार घराक वचून पावका जाल्यारी सुमार 2-3 चड किलोमिटर चमकुका पडटाले. आनी तसलो लायक एक रस्तोय न्हय तो. अशी मनशान चोल चोल न्हू जालेली एक पांय वाट ते. जाल्यार 2 बरी न्हय काजू रोकू, आंब्या रोकू, पणसा रोकू अशी नमुनवार रोकू. आनी त्या रुखार बरी पक्ष्यो. आनी आमी नित्य स्कूला वतना चमकलेली वाट तुकून त्या वाटेर आसूची घरवंद आनी आंगड्यांनी नाशिल्ली त्या वाटेरी. हांगा दूर दूर म्हळ्यार म्हणके एक घरवंद आशिल्ली. आनी तांतून लोक
आतां आमी स्कुला वतानाची तरणां कुटे आशिल्ले जाल्यार लग्न जावन कुळार केन्नाय पूण येतना ते घरांत आशिल्ले लोक पुराय मांतार जावन गेलेले, प्राय जालेले तांकां. जाल्यार तांणी स्कुला वतना कितें दिसांनी आशिल्ली, आतां इतली व्हड जाल्ली, आतां कुळार येताच चिल्ली म्हूण सांगून बारी मोगान येवन राबून उलयतालींची, कशें गो पुता म्हूण विचारतालींची. ते पुरो उडगासू हे कवितेंत हांव विणला. कुळारचे वाटेर कितली चल्ल्यार दण म्हणलेलीच ना. बदवय तेता हेता ती घरवंद ते रूख आमी फातर उडोवन पाडयलेले आंबुल्यो, नातल्यार काडलेले काजूचे काजू न्हय आनी कसलेय फळ बेडास अशा पुरो, नातल्यार आनी खंयचेय फळ अशा पुरो, हे पुरो आनी फुल्ल नमुनवार फुल्ल मेळटालींची वाटेरी. मिठाई फूल म्हणलें आनी कसलेय फूल मेळटालें. ते पुरो पळयता चल्ल्यार दण म्हणलेलीच ना. फातरार कांट्यार ताय मोव पळयला गोड गोड उडगासान. ते वाटेर वतना म्हळ्यार स्कुला वचूं काय जाल्यार एक घरासून 7-8 चेडूं. आतां म्हणके घरा एक चेडूं न्हय, एक घरांतून 5-6 चेडूं पुणी आसतालींची. तशी बापाल्याल घरा चेडूं, तशी आनी थोडे भट्टाल घरा चेडूं म्हूण एक 15-20 चेडूं आले. व्हड सैन्यशी बांदून घेवन आमी स्कुला वतालींची. ते स्कुला गेलेले ते वाटेचे उडगासू कितले गोड गोड आशिल्ले म्हळ्यार फातर असो कांट असो तांत पुरो एक गोडाची एक उडगासा मोव हळतशी भोगता ते वाटेर चलतना. तशीच कुळारचे वाटेर पक्षाल पद आयकूं कितली खुशी. नमुनवार रूख, ते रुखार नमुनवार पक्ष्यो, ते पक्ष्यांगेल पुराय मधुर जालेली एक गायन, ते आयकूं कितली खुशी. मातये कणांतूय धोलची वाऱ्यांतूय मधुर वासू तोची. वय खंय एक फूल फुलतना ताजे परबोळू, आनी खंय मोवा माल्ली बांदून आसता तेन्ना एक मोवा वासू, आनी कसलें एक ते कालमानाक फुलचें फूल म्हूण आसता. ते फुल्ला परबोळ आयकतनाच आमगेलें बाल्य सानपण आमकां उडगासा येता. हे फूल कागता फूल म्हळें, नातल्यार गडियारा फूल म्हळें, आतां पुरो तसल फूल पळोवच्याक मेळनाची. ताका एक चंद एक भारी एक चंद एक वास आशिल्लो, एक सुवास आशिल्लो. दडमोगारे एक रुखार बरी वाली चोणू रुखा 50 दिसांना अशी दडमोगारे अशा पुरो, पारिजातक अशा पुरो, कसनमने परबळा फुल्ल ते वाटेर फुलतालींची. मातये कणांतूय धोलची वाऱ्यांतूय वारे शीत अशी बिजवितनाय तांतू ते फुल्ला वासू, ते फळा वासू आमकां नांका मारतालो. पावल पावलाकय आपोवन विचारताची, कशेंच गो तूं पुता. हय, आतां कोण विचारता, कोणाल गुर्तस, कोणाल परवसत, कांय ना. जाल्यार आमगेले गांवचे वाटेर कुळारचे वाटेर आजीकय गेल्यार कशेंच तूं म्हूण विचारता लोक आसाची. कितले मोगान विचारची ताची. थोडे लोक येवन फाटी परसिताची, माती परसिताची. तसलें एक मोगा वातावरण ते वाटेर आशिल्लें. पावल पावलाक एक पावल दवरतनाय एक नवो एकलो मनीस येद्रा मेळटा. नवो न्हय, तो गुर्ताचोची जाल्यार तो कितले मोगान उलयता. आमा कशेंस, केन्ना आयली, खंयची बस आयली, कितले घंट्या घर सोडलें, बाब्बा हाणी वें, अशें पुरो विचारचे लोक आसा थंय. माती परशीत मोग दाखयताची, सांत कोनू मानतारताय. सन्न चेडवांकय भारी मोगू आख्खयल्या गांवाक म्हणू तशी मानताऱ्यांकय. कुळारची मुल्ल्याकय जीव येईल म्हणके. ते दोळताय थंड आशिल्लें घर. घरां आयलीं म्हण तक्षण एक संभ्रमू थंय पांय दवरता. घराच्या मुल्ल्याकय एक जीव येईल म्हणके. फाटी बागवल्यार हांव धांवन खेळता. कसं कोरया धुवेक, तिगे प्रितीची कसल कोरवाडू म्हूण सांगून हांव कांय तिजेन कुडवना जाल्यार उठावन येता खेळता, धांवता. रगडार बसून कसगी वाट्टू वता, रान्नील्या वचून कसगी फण्ण घालूं वता. हनू पोड भाजून दिता धुवेक. तसलें हांव
कुळारची मुल्ल्यान्तूय जीव येईल म्हणके ती येता तेता धांवन खेळचे ते एक दृश्य हे कविताचे सृश्टीक कारण जालें. ही कविता तुमकां कशी लागली? सगळ्यांकय एक कुळार म्हूण आसता. त्या कुळारान तूं आतां आवसो बापूस आस की ना गी गोतना. भावंड आसताची, भावंडांकय प्राय जावन आसता. तसली कुळाराक तत्त वळ वच्चू का, वच्चू न्हू फुडलो उडगासू तो परत जिवीत कोरका. तशी कोर न्हू आमगेल सानपण परत मनांत हाडका आनी जिवनेक एक नवेची उमेदी हाण घेवका. तेची हे कुळारची वाटेरी म्हणून कविताचे एक सारांश. हांगाक हे कार्यक्रम समाप्त जाता. येवच्या कार्यक्रमांत परत एक कविता संगाता हजर जाता. नमस्कार.